Tao पातकामची सोम्यामी रडताव वोडा मोणान तुका लुटता सुकोन गेल्यो शेल्यो आमी जावन आसाव तुज्या आदाराचेर सोम्या पातयेर आसा बुद्धीन तुजे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वीस पुरा देवा तुजो आधार मागताव घालत्या काळजा मंदिरांत तुज्या येताव सोम्यालेर बलिदान भेटयताव पातक आमचे सोम्यामी रडताव वोडा मोणान तुका लुटता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देव सोमू आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं तुमच्याय सवय आसूं. आमकां सामी हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमची ल्हान पातकां उडासा काडया आनी देवाचें बक्षणे मागया. सांगता म्हणया हांव पातकी सर्वपुत्रदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायटातून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच समकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरीसपुरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वपुत्रदार देव आमचे काकूळट करूं आनी आमचे पातकां बक्षून आमकां ससाच्या जिविता पावों. आमेन. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट. प्रार्थुया. सरेस्पुरा आमच्या बापा तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या थंय देंवून येवून दी. तेजे वरवीं तुजी खुशी आमी विस्वासीपणान मनांत सांबाळूं आनी करण्यांनी पाळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करूं देव तुजे सोम्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. आपोल्लो कोरितांत आसतना पावल वयल्या प्रदेशांनी भोंवून एफेसाक येवन पावलो. हांगा ताका थोडे शिस मेळ्ळे. ताणें तांचे लागीं विचारलें, तुमी सत म्हणलें तेन्ना पवित्र आत्मो घेतलावे? ना, पवित्र आत्मो आसा म्हूण सयत आमकां आयकल्लें ना जाप दिली ताणें. तर कसलें धर्मस्नान तुमी घेतिल्लें? ताणें सवाल केलें. जुवांचें स्नान म्हणून ताणें जाप दिली. तवळ पावलान तांकां सांगलें,
जुवांचे स्नान मनशान पातक रडोवन जिणी बदलूनचो गुर्त उपरांत येवचो आसलो ताका म्हणजे जेजूक ताणें सत्मनिजे म्हूण इतलें आयकताच ताणें सोम्या जेजूचे नांवे पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलान तांचेर आपले हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्रत्व देवलो आनी तांणी परक्या भासांनी उलोवंक आनी प्रवाद करूंक सुरू केलें. ते सक्कडी मेळून सुमार 12 जण आसले. उपरांतल्या 3 म्हयन्यांनी पावल सराग सिनागोगाक वेतालो. थंय वाद विवाद संवाद चलोवन तो देवाच्या राजा विशयांत धैर्यान उलयतालो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या मानाक गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या मानाक गीत गाया. उठ देवा आनी तुज्या वैरींची देसवाट कर. तुज्या दुस्मनांक तुज्या मुखा वयलें धांवडाय. दुरा बरी उबोन ते मायाक जातात. जशें उज्या मुखार मेन कोडोवन उदक जाता तशें देवा मुखार खोटे नाश जातात. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या मानाक गीत गाया. पूण नितीवंत देवाच्या सदरे मुखार संतोसतात. आनंदान गितां गायनांनी म्हणून नाचतात उठतात. देवाक गितां गाया. ताच्या नांवाक स्तुती करा. सर्वेस्पोर ताचें नांव ताचे मुखार उल्हास करा. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या मानाक गीत गाया. आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तो देव अनाथांचो बापूय आनी विधवींचो आदार जावन आसा. एकसुऱ्यांक रावोंक तो बिडार दिता. कैद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या मानाक गीत गाया. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. क्रिस्ता सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी सोदा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसोन आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ जेजूच्या शिष्यानी जेजू लागीं म्हणे, आतां जाल्यार तूं वापारी नासता स्पश्ट उलयताय. सक्कड संगती तूं जाणाय. कोणेय तुका सवाल करची गरज ना म्हूण आमकां समजता. देखून तूं देवा तावन आयलाय म्हूण आमी सतमंताव. जेजून तांकां जाप दिली, आतां तुमी सतमंतात गी. फुडें येवंक आसच्या येदोळूच आयिल्ल्या त्या काळा विशयांत सांगता आयका. तो येतस तुमी समेस्त म्हाका एक सुरो सांडून आपापले वाटेन शिमटोवन वेतल्यात. तरी पूण बाप म्हजे सवें आसा देखून हांव एक सुरो न्हय. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर हो संगती हांवें तुमकां सांगल्यान. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया. हांवें संवसारचेर जैत वेलां. देवाचें उतर हें. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी
जेजूच्या जिवंतपणाचे फेस्ता उपरांत लागीं लागीं आपोस्तलांच्या कृत्यांत आमकां समजता आपोस्तलांचे जिवीत एक जेजूचो लक्षिल्लो संबंद असो जावन आसल्यान तांकां जेजूच्या विशयांत उलोवंक सुलाभ जालें म्हणून आज आतां 19व्या अध्यायांत आसा आमकां कळटा ते कशें आरंभ केलें आनी कशें ते आज हांगासर ते पावल्यात म्हणून जें कितें तांणी घेतलें तें ते दिवंक तयार जाले जें कितें तांणी घेतलें जें कितें तांचें एक्सपिरियन्स ते अणभव आसा तें तांणी सगळ्यांक पासारोवंक लागले ताजे देखून आयच्या वचपान पळयता आमी सांत पावलो बरें करून सांगता जुवांचें बाप्तिस्म आनी पवित्र आत्म्याचे बाप्तिस्मा मदें कितें व्यत्यास आसा म्हणून तें पातकांचे बक्षाण्याचें हें साल्वासावाचें जेजून तूं वारयल्लें हें जेजूच्या रक्ताचें बाप्तिस्म जावन आसा म्हणून आमकां आमी तंजानियांत थियोलॉजी करतना देवशास्त्र वाचतना आमचो आदलो बिस्प अल्फोन्सो मातायास बेंगलोरचो आमकां शिकयतालो तो हर एक दीस आमकां म्हणटालो तो 3 म्हयने आमकां 3-6 म्हयने आमकां शिकयला तो म्हणटालो हर एक दीस आमकां म्हणटालो जेजूचे खबर बरी खबर तुमकां दुसऱ्यांक सांगूंक जाय जाल्यार कॅटेकिझम ऑफ द कॅथोलीक चर्च तुमी बायहार्ट करचें म्हणटालो कॅटेकिझम ऑफ द कॅथोलीक चर्च तुमी बायहार्ट करचें म्हणून कित्याक म्हणून आमी विचारलें जाल्यार तो म्हणटा नातला तुमी काल उलयतले जेजूच्या विशयान थंयसर इगर्ज मात बरें करून आमकां शिकोवन दिता आमी कशें आज आमी पळयता सांत पावलो तशें आमी एकामेकाक क्रिस्ताचे वळख करून दिवयात म्हणून एक्चुली आमी हाफ बेक्ड सिताल्ल्या बरी इशिनी न्ही तशिनी न्ही भुरग्यांनी विचारल्यार कांय गोत्तू ना आमकां म्हाका एक हांव पोर टांजानिया हांगा गोंयांत पावल्लो थंय एकली आवय म्हणटली एका क्लासीक पावना चेडो कितलीं सवालां घालता म्हणून ना पूण आवय म्हणटा हांव कशें जवाब दिवचें फादर म्हणून ताका हांवें सांगलें सुलाभ आसा तें कॅटेकिझम ऑफ द कॅथोलीक बुकान घे तांत सगळ्याकी आन्सर थंयसर आसा जवाब आसा तें तूं वाच तुवें वाचची तूं आवय आमी कांय वाचिना एक सरमाव आयकता मागीर पुरो जालें तो काल उलयता सरमाव म्हणटा हांव ताचे बदलाक सरमाव जाय जे आमकां ताच्या बदलाक आमी घरांनी तें बूक मेळटा दिसांनी कोंकणीन मेळटा इगर्ज तें शिकोवन तें आमी सगळ्यांनी आमच्या घरांत एक बूक म्हण आमी आमचे लागीं आसा जे तें तांत मूल आमचे पातयेनीचें शिकप थंयसर शिकोवन थंयसर आसा तें आमकां कळीत आल्ल्यार मात्र आमी आयच्या दिसा बरी सांत पावलो बरी आमी दुसऱ्यांक सांगोंक शकता दुसऱ्यांक न्ही आमच्या भुरग्यांकच आमच्या कुटुंबाच्या मनशांकच आमच्या समुदायाक आमी शिकोवंक जाता नातल्यार आमकां कितेंच कळीत ना आमी कांय उलोवंक वचोना आयकत हांव सिदे येता तशें जायना जो आमच्या जिवितांत आमी एक सांत पावलो बरी जायचें आमच्या जिवितांत हर एक लागीं देवा आमकां पवित्र आत्म्या मुखार ती देणी दिल्यांत आमी इल्लें उपयोग करचें पडटा तरी आमी सच्या बलिदाना वेळार आमी देवा लागीं मागया कशें जेजून सांत पावलोक बेसांवांनी बरलेंगी आनी देवाच्या कृपेन ताका आशिर्वादांनी बरलेंगी तशेंच देव आमकांय ताच्या आशिर्वादांनी भरूं आमी ह्या आपोस्तलांच्या बरी आमच्या जिवितांत एकामेकाक जेजूची वळख करून दिवंक आमकां बोल आनी घटाय मेळोवन दी म्हूण मागया Rekam beli dan
समर्पिता Unduku wansu ani wandakasu Kani kirkoltari gurtu mugasu Irkambuli tan bapa Tu kami as betaita Wapun ge sarvo samchi Tu kami समर्पिता Irkambuli tan bapa Tu kami as betaita Wapun ge sarvo samchi Tu kami समर्पिता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपददार देव बापाक मानता तशें जावन म्हूण मागया हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आनी आमच्या केपूस उचिता दावाक सर्विस्पोर मानून घेवं प्रितीच्या बापा निश्कळंक बलयेचो वो याज्ञ आमकां शुद्ध निर्मळ करूं आनी आमच्या दुर्बळ आत्म्याक सर्गींचे कृपेची घटाय दिवं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पुरांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैशेमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद आनी सस्नाच्या देवा सवकाळी आनी सवथंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपल्या पदव्यान सरगार सोडलो अशें तांणी केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासो सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबळ निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय सर्गी तुका जय जय बाबा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मारून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची त्याच परी जेवण जाता आसतना कार्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांच्या बक्षांना मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करा Baba tersegul pergotuya Sumia Jesu Tuce mora Hari sama Remta Tuce puna Jiwan punami Berkerta बापा जेजू समोर नासो आनी पुनर्जीवनपण सो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडूंची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव कितें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजो पयस सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा
पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी आजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाऊ भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तान तुजे परजळीत मुखामळ फळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरये देवाच्या माय सांगाती संजुजेतीचो पती भगवंत धर्मदूतांनी चवकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूत पवित्रात्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा संवंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून तूं शिकयल्लें मागणें आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरेस्पर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नातें केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटेन सरपतकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्यार चोरती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. समे जेजू क्रिस्त तुवें तुजे जन्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्तेचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमच्याय सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुमयाचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांत म्हाका म्हाका भलायकी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा सर्गींच्या देण्याने तुवें आमकां भरलाय. आमच्या आदल्या फातकी सालीक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बोळ दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सरेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पदुदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार. शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका. संदेश तुजो प्रसारून करपा दी म्हाका. धन दिव्यांचे के दीस पातये नासता. तुझे सोम्या हांव पातयेता. कस्तक दोनी कितेंसले की नासता. दैवी कोता तुझे गाजयता. शांती दिवन धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका. संदेश तुजो प्रसारून करपा दी म्हाका. मोगाळ पोत्रा सोवे आमकां मुर्या आशिर्वाद दी.